मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. वाडट्या अपघातांतल्यान वाटायले कर्नाटकांतले 4 पर्यटक आनी 2 रशियन नागरिकांसयत 9 जाणांक. सप्तकाच्या शेवटाक गोंयच्या दर्यादेगेर जाल्ल्यो घडणुको. ह्या वाडट्या हुस्क्याक लागून गोंयच्या पर्यटनाचेर वायट परिणामाची शक्यताय. दिवचले फाटल्या वर्सा बसयल्या उदकाची नवी पायपलायन. रस्त्याची लायली बरीच वाट. अजूनय रस्त्यांची दुर्दशा. रस्ते घालात जाग्यार. दिवचलकारांच्या मागण्यांनी धरला नेट. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वाडट्या अपघातांतल्यान कर्नाटकांतले 4 पर्यटक आनी 2 रशियन नागरिकांसयत 9 जाणांक सप्तकाच्या शेवटाक गोंयच्या दर्यादेगेवयल्यान वाटायले. ह्या वाडट्या हुस्क्याक लागून गोंयच्या पर्यटनाचेर वायट परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. घेयात पुराय नियाळ. कळंगुटे दर्यादेगेर रातच्या वेळार दर्यांत गेल्ल्या कर्नाटकांतल्या दोगांक बचावांत शुभम मुखिया, मनोज मांझी, नरेंद्र कुबल, विलियम सुरीम आनी बीच मार्शल योगेंद्र यादव हांणी बचाव ट्यूबाचो वापर करून सुरक्षीतपणान दर्यादेगेर हाडले. एका वेगळ्या घडणुकेत कर्नाटकांतले आनी 2 जाण रीप प्रवाहांत सांपडले आनी तांकां शिवम राजभर आनी चराप मेत्री हांणी रेस्क्यू ट्यूब आनी रेस्क्यू बोर्डा वरवीं सुरक्षीतपणान परत दर्यादेगेर हाडले. आगोंदा दर्यादेगेर लायफ सेवर विकास वेळीपान कोलकाताच्या 2 बायलो आनी 1 दादलो रीप प्रवाहांत सांपडिल्ल्यान बुडपाक लागिल्ले. सर्फ बोर्डाचो वापर करून वेळीपान तिगांकय सुरक्षीतपणान दर्यादेगेर हाडले. शिकेरी दर्यादेगेर रीप करंटान सांपडिल्ल्यान 2 रशियन बायलां लायफ सेवर संतोष लिंडा हाणें रेस्क्यू बोर्डाच्या आदारान वाटयले. रीप करंटा लागीं पेंवपी 5 बायलांच्या पंगडाचो ते एक भाग आशिल्ले आनी तातूंतल्यो 3 सुरक्षीतपणान दर्यादेगेर पावल्यो. गोंय हे पर्यटन थळ म्हूण फामाद आशिल्ल्यान राज्यांत जावपी ह्या घडणुकांनी वाड जायत आशिल्ल्यान गोंयच्या पर्यटनाचेर वायट परिणाम जाल्लो दिश्टी पडटा. गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था खंय पावल्या? पुलिसांचो भंय नाशिल्ल्यान असल्या घडणुकांनी वाड जाल्या म्हणपाक अतिताय जावची ना. आतां गोंय ह्यान फुडें आदी आशिल्ले तशें सुशेगाद उरतले काय गोंयकारांक आतां घरा भितर रावपाची पाळी येतली? हो व्हडलो प्रश्न निर्माण जाला. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. फाटल्या वर्सा नव्या उदकाची पायपलायन बसयतना लुकसाण जाल्ले रस्ते परतून बांदचे अशी मागणी दिवचलकारांनी आनी नगरसेवकान भौशीक बांदकाम खात्याक केल्या. दिवचल वाठारांत मुखेल रस्त्यांची वायट स्थिती आशिल्ल्यान थळाव्यांक त्रास जाता. दिवचल नगर सेवकान फुडाकार घेवन रस्त्यांचेर पॅचवर्क करून तात्पुरती दुरुस्ती केल्या. खास करून उटंगराच्या पावसांत लोकांचे हाल जाता. आता दर वर्सा उपरासपी ह्या प्रश्नाचेर बरे आनी कायमस्वरुपी उपाय काडपाची मागणी दिवचलच्या दुकान धन्यांनी आनी थळाव्यांनी केल्या. सगळ्यांक म्हणजे खड्डे पडल्या कारणान पाणी उसायडले सगळ्यांचेर, लोकांचेरूय उसायडला आनी आमचेरूय उसायडले. भितर दुकानान ते पाणी भरता हांगासरलें पाणी गटरांसून व्हांवन बरें वचना. गटर सायडीचे आहा पळय ते बारीक आसा आनी ते JCBचे ते बकेट भितर वचना, बारीक आसा ते वार्षिक अशेंच जाता. वार्षिक वर्सान वर्स तशेंच जाता. ते पाणी रस्तो हांगासर सकयल आहा, बाकी दोशी वटेन वयर आसा, पुला वटेन आनी ही सायड, तेका लागून पाणी हांगा थारता. ते भरता. पावस सोंपला म्हणून तुमकां आतां धुळीचो बी कितें त्रास? हय, धूळ आतां भरपूर आहा. गाडी वयली की धूळ भरपूर लागता. तुमी मागणी बी केल्ली अशें खड्डे भरपाचे बी कितें? ना, तो पळारी आमचो तो बरीच आसता, तेका लागून आमी आनी सांगना, तो करीत आसा काम, आपण स्वता येवन करता. एक अशे खड्डे आतां कितके म्हयने जाले आतां? हे आतां पावस पडलेलो चालूच आसा. हे रस्ते आमी हॉट मिक्स केल्ले, पूण कितें जालां, PWDची पायपलायन घातल्या कारणान ते खडलेले आनी ते सगळे खड्डे पडल्या. आनी तेन्नाचे आज मेरेन आमी 1.5 वर्स जाले हे आमी त्रास भोगता. दिवचलचे बरे बरे लोक ह्या रस्त्यांसून वयता, व्हडले व्हडले ऑफिसर, आमदार म्हणून सगळे, पूण कोणूच येयलो हेजेर लक्ष दिना. आमी परत परत ही फायल फॉलोअप करिबा. वॉर्ड नंबर 13 आनी 14 ही फायल हांगा बिचोलसून पणजेसून आतां फायनान्शियल एप्रुवलाक गेले, पूण अजून जायना. ते म्हणटा फायनान्शियल कितें तरी हे आसा त्या खातीर दवरल्या. तेन्ना हांव मागता की हे कन्सर्न मिनिस्टर आसा पळय रस्त्याचो, PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत आनी मुख्यमंत्री आमचो
प्रमोद सावंत हेच्याकडे मागता की हे दोन्ही रस्ते बेगीतल्या बेगीन करून दिवचे दोन्ही वॉर्डातले. किती प्रॉब्लेम जाता लोकांक? लोकांक हे पळय तुम्ही पयला मरे फाटतलो कितें प्रॉब्लेम आसा ते पब्लिकाकूच दिसता अशें परत केदे खड्डे पडल्या पळय जवळ जवळ एक हात खड्डे आहा. तुम्ही पयलीं व्हिडिओ काढून मुद्दम पळया खड्डे आसा का ना ते आणि हे पब्लिकली सगळ्या लोकांक दिसता तरी सुद्धा कोण तेजेर एक्शन घेयना. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गावकार आणि मुजेब शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आपाचे बीजेपीचे बुराक हे मोहिमेंतल्यान मुख्यमंत्र्याक 1 लाखा परस चड पत्रां पावली त्या वेळार गोंय सरकार जागो जालोसो दिसता. सरकारान रस्ते सारके करपाक आनी डांबरीकरण करपाची टेंडरां काडल्यात. ही टेंडरां काडलीच म्हणून जायनात. आता कामां सारकी जावपाकच जाय. कंत्राटदाराची घाळपणां आमी कांनीक खोपोवन घेवचे ना. सरकाराच्या कामार आमी पुराय नदर दवरल्या. आपान पत्रकार परिशदेंत सरकाराक शिटकायले. आमचो नॅशनल कन्व्हेनर अरविंद केजरीवाल जी गोंयांत आसल्यान तेन्ना आमी लोकांकडल्यान जो आमी भोंवून डोर टू डोर सिग्नेचर्स कलेक्ट केल्ल्यो, लेटर्स कलेक्ट केल्ली ती व्हरून आमी त्या दिसा केजरीवालजीन आमच्या हांगा फ्लॅग ऑफ केले ते आनी आमी व्हरून ती सेक्रेटरेटान सीएमाक इनवर्ट केल्ली आसा. आनी ती लेटरां जावन आसा प्रत्येक गोंयकाराचे इमोशन्स, प्रत्येक गोंयकाराचे त्रास आणि प्रत्येक गोंयकाराक रस्तो सारको करून दिया ही मागणेचे सायन केल्ले लेटर. ही लेटरां 1 लाखाची आसली. सो ऑलमोस्ट मोर दॅन 1 लाख. एक्झॅक्ट फिगर हांव तुमकां एप्रोक्सिमेटली 1 लाख म्हणटा. मोर दॅन 1 लाख आसा ती. सो पळोवपाक गेले जशें सरान म्हटलें तेन्ना की ऑलमोस्ट 1/3 गोंयच्या फॅमिलीजांनी त्या लेटरांचेर सायन केल्ली आसा. जेन्ना 1 लाखा वयर लोकांनी सायनी मारून ती लेटरां तेंचे कडेन दिली तेन्ना खंय तरी तांकां अशें दिसलें की हो प्रेशर चड आसा. सो प्रत्येक गोंयकारांचो प्रेशर पडून जो प्रेशर सगळ्या सायनी मारून तेंचेर घातलो तेंच्यांनी टेंडरां काडली. सो आमच्या फुड्यान आसा ही थोडीच आमी टेंडरां हाडल्या तेंची. अशी खूब आसा. ही तेंच्यांनी टेंडराची स्टार्ट तरी केल्ली आसा. ही टेंडरां पळोवपाक गेल्यार स्पेसिफीक तेंचे फेवरेट कोण कोण आसा पळय MLAs आसा पळय तेंच्या गांवांनी तेंच्यांनी टेंडरां काडलेली आसा. पण दीस इज नॉट ऑल. ही तेंच्यांनी फक्त स्पेसिफीक खंयच्या हितून आसा पळय थंयच काडलेली आसा. आणि हे एक सगळे लिस्ट टेंडरांच्या आणि हितून थोडी PWDची कामां आसा. पण चडशी टेंडरां आसा ती हॉटमिक्साची आणि रस्ते रिपेअर करपाची टेंडर आसा. जेन्ना रस्ते पाड जाता म्हणून तुम्ही क्वेश्चन करता सीएमाक तेन्ना सीएम तुमकां एकूच आन्सर दिता की तेका वॉरंटी आसा त्या रस्त्याक आणि ती जर रस्तो पाड जालो जाल्यार तो रस्तो त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान तो सारको करून घेता खंय. तशें आसतना तो रिटेंडर करून परत हांगा टेंडर काडप कितले हे पळय ते खरोच तेका क्वेश्चन करून विचारपाचें. पण हांव सांगपाक सोदता इच टेंडर बाय टेंडर, इच काम बाय काम आमी तुमच्या फुड्यान घेवन बसतले. आणि फक्त सरकाराक तुमच्या माध्यमांतल्यान आयज एकूच सांगपाक सोदता हांव प्रत्येक टेंडराचे आणि प्रत्येक कामाचेर आमची नजर आसतली. सो हे फावट जेन्ना तुम्ही रिपेअर करपाक वतले, हे फावट जेन्ना तुम्ही रस्तो करपाक वतले जी एटलीस्ट ही टेंडरां जी काडल्या पळय त्या टेंडरांनी ताचेर जर तुम्ही कामां करपाक वतले जाल्यार सांबाळून त्या कॉन्ट्रॅक्टरांची फालतूगिरी हे फावट आमी तुमची सहन करून घेवपाचे ना. गोंयकार जेन्ना उठ्ठा पळय तेन्ना गव्हर्मेंटाचें कितें जाता पळय हांव उतरां उलयना तें आयज ह्या आमच्या गोंयच्या लोकांनी दाखोवन दिलें. कित्याक म्हणटा जेन्ना आमी जी कॅम्पेन लॉन्च केली जेन्ना आमी स्वता घराघरान गेले आनी लोकांक सांगले समस्या कितें. ही समस्या म्हाजी तुजी कोणाचीच न्हू, ही सामान्य मनशाची समस्या. तेन्ना लोकांनी भी नासतानाच आयज 1 लाख अबाव ज्यो सायनी मारून दिल्यो त्या खातीर सगळ्या गोंयकारांक सॅल्यूट म्हाजो. सालिगांवचो जो इंडस्ट्रीचो रोड भोवतेक 5 वर्सांची 6 वर्सां करता परत रिटेंडर करता, परत रिटेंडर. अरे टेंडराचेर टेंडर करता, पयशे खंय वता? हे सर्वसामान्य जनतेचे पयशे, टॅक्साचे पयशे खंय वयता? फाटल्या दिसांनीच आमीच तुमकां दाखयल्ले की थंयसर बेतो घातिल्लो आनी बेत्यान त्या लोकांक इंडस्ट्रीच्या वाटेन लोकांक येताना असो त्रास जालो. हे लोक तुमकां सांगतालो अक्षरशः गाळी मारता. हे हांव म्हणना आमचेच लोक होते, सगळे लोक होता गोंयचे. पण आज तुम्ही तो रस्तो जो अर्दकुट्टो केला तो परमनंट करात. फाल्यां परत फोड नाका पावस येताना. जो आमी लोकांचो आवाज म्हणून आम आदमी पक्ष फुडें सरिल्ले, आज खरें आमी फुडें सरून जेन्ना आमी फुडें वताना ह्यो गजाली जावंक लागल्यो त्या खातीर हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन तशेंच
PWD मंत्री जो आमचो दिगंबर कामत आसा ताजे कडेन मागता जो कॉन्ट्रॅक्ट घेता त्या कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅकलिस्ट करपाक तो सोडूनच दी. तेका जो रोड दिता तुम्ही करपाक तो रोड 5 वर्सां टिकतलो म्हणून आश्वासन घेयात. कित्याक आश्वासन घेयात 5 वर्सां? वर्सान वर्स तुम्ही रोड करतलो आनी वर्सान वर्स 30% कमिशन जो ज्या जाग्याचो सोरोप म्हणटा म्हणजे ज्या जाग्याचो आमदार तेका वयतले. ते 30% लोकांचे कमिशन खाय नासतना 5 वर्सांक तो रोड टिकतलो अशें करात. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी अरुण नाईक. धारगळे क्रिकेट स्टेडियम बांदपाक घेतिल्ली लाखांनी स्क्वेअर मीटर जमीन तशाच्या तशीच उरल्या. कितल्याशाच वर्सां आदी थारायिल्लो हो प्रकल्प अजूनय अस्तित्वात नाशिल्ल्यान पेडणेच्या लोकांनी आनी बाबू आजगांवकारान खंत उक्तायली. धारगळ खेळा संकुलात हो प्रश्न खेळा मंत्री बाबू आजगांवकर आसलो त्या वेळार ही जागा घेवन स्टेडियम बांदपाचो थाराव संमत जाल्लो. पूण अजूनय हे सुवातेर क्रिकेट स्टेडियमाचो नामोनिशान ना. हो प्रकल्प आता कोणाक लक्षात लेगीत आसचो ना. तुयेच्या हॉस्पिटलाची अशीच गत जाल्या. कितल्याशाच वर्सां सावन हुमकळत आशिल्ले हे विशय केन्ना तरी तडीक लागतले काय पेडणेकारांनी जाप मागल्या. धारगळ ही जागा म्हाका दिसता चड करून पर्टिक्युलर सरपंच पर्टिक्युलर सरपंच आसतना आमी एक्वायर केली. ही जागा जी आसलेली धारगळची ही नॅशनल गेमी खातीर आसलेली. नॅशनल गेमी खातीर रेजिडेन्स करपाक आनी फूल नगरी करपाक स्पोर्ट्स नगरी करपाक ती जागा एक्वायर केली आनी तेजे खातीर आमकां नॅशनल गेम्स मेळ्ळ्यो. मागीर मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर जालो आनी तेणें आख्खे गोंया बरी नॅशनल गेम येयल्यो आनी ही जागा तशीच उरली. पण एक्वायर आमी केल्ली सरपंच आसतना एक्वायर आमी केली आनी तेजे खातीर आमचे कडेन 9 लाख स्क्वेअर मीटर जागा धारगळची आमच्या कडेन. आनी ही जागा जी आहा तेजे भितर सहकार्य करपी आमचे VM प्रभुदेसाय जे तेजे भाटकार तेंचे जे जाग्याचे जे आसलेले ती जागा एक्वायर करतना खुबसो प्रॉब्लेम जालो. म्हाजेर बकड बिकडी सुद्दां सोडले तेन्ना म्हाका डिफीट सुद्दां जालो. पण जागा आमच्या हातान मेळ्ळी कारण आमकां नॅशनल गेमी जाय आसलेली. तशेंच अख्ख्या गोंया भितर जंय जंय आमचे स्टेडियम आसा ते अपग्रेड जाले. नॅशनल लेवलाचे सगळे स्टेडियम जाले आनी ही जागा तशी उरली. ही जागा उरल्या उपरांत तेजेर एक आयुष हॉस्पिटल आयलें. कमीत कमी 1 लाखा वयर ती जागा थंय तांकां मेळ्ळी. तसोच रवींद्र भवना खातीर आमी 35,000 स्क्वेअर मीटर जागा तांकां एक्वायर केल्ली. आनी हो क्रिकेट स्टेडियम जो नॅशनल लेवल कारण नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचे जे प्रोजेक्ट हांगासर येतात आमचे धारगळ हांगा प्रगती केदी व्हडली आहा ती पळयात तुमी. जो इंटरनॅशनल लेवलाचे एअरपोर्ट आयलो आनी दुसरो म्हणटा स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम जे सगळ्यांचे दोळे तेजेर पडून आसात. आनी तो स्टेडियम करपा खातीर क्रिकेट स्टेडियम करपा खातीर सगळ्या पंचायतीन ठराव घेतले आनी तो जावपा जाय. आनी GCA जो तेन्ना चीफ मिनिस्टर आमचो मनोहर पर्रीकर आनी मनोहर पर्रीकराचें स्वप्न आसलेलें की क्रिकेट स्टेडियम हो धारगळ येवचो म्हणून आनी आमचो टेको आसलेलो आमच्या पंचायतीचो खूब टेको आसलेलो. ज्या आमकां सद्या शेतकऱ्यां कडल्यान ही जमीन स्टेडियमा खातीर घेतली घेतानाय आमी लोकां कडल्यान खूब उलोवन घेतले. त्या वेळाचेर सुद्दां स्पोर्ट्साची आमचे जॉब मेळटले आनी कितें आसलें थंय काम मेळटलें ह्या खातीर मेळटलें. पूण सरकार आतां घेता जमीन आनी 15-15 वर्सां दवरता. तुमचे कडेन जायना जाल्यार शेतकऱ्यांक तरी रिटर्न दिया. तुम्ही जर ते गव्हर्मेंट जर सक्षम ना की स्टेडियम बांदपाक हे करपाक जाल्यार आमची जी शेतकऱ्यांक जमीन आहा ती तरी रिटर्न दिया. करून शेतां तांकां तुम्ही घेतल्यात पडींग दवरल्यात. आज कितलीशीच जमीन आमी आमच्या हेका गेले. आज ज्या वेळाचेर तुम्ही जमीन घेतली त्या वेळाचेर त्या भुरग्यांक जेंकां आश्वासन दिल्लें तुमकां जॉब मेळटले आज ते भुरगे तेंची ओवर एज जायत गेल्ली आसा. आतां फुडें पिढी येतली. तुम्ही आज सुरू केले जाल्यार केन्ना करतले. खरेंच आमकां स्टेडियमाची गरज आसा. आमचे सावळवाड्याचो सुद्दां जो ल्हान स्टेडियम आसलो तो सुद्दां तुम्ही मदींच काडल्यात आनी भुरगे जेन्ना प्रॅक्टीस करतले फुडें भुरगे जेन्ना फुडें सरतले त्या वेळाचेर तुम्ही एअरपोर्टाचेर ते मिलिटरीचे हाडून दवरले आनी हो सुद्दां तुम्ही जो स्टेडियम जावपाक जो आसलो तो जावना. खरें म्हणल्यार आमदारान ताचेर बेगीन आसा प्रवीण आर्लेकर हाचेरूय केन्ना विशय काडिना कितें झगडटा असो दिसना. निदान आपल्या कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन
तो विषय मांडटा अशें केन्ना दिसना की फाटल्यान लोकांनी ते करून घेवपाक जाय. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कितलेशेच म्हयने पावसा उपरांत गोंयांत मनसून अधिकृतपणान सोंपलो. भारतीय हवामान खात्यान राज्यभर सुके हवामान जाहीर करून अंदूचो पावसाळो सोंपपाचो संकेत दिला. पूण मळब नितळ आसतनाय अदीमदीं पावसाळी हवामान येवंक शकता. फुडल्या सप्तकांत चडांत चड तापमान 32 ते 33 डिग्री सेल्सियस मजगती आसपाची शक्यताय आसा. जाल्यार उण्यांत उणें तापमान सुमार 25 डिग्री सेल्सियस आसतले. आर्द्रतायेंत वाड जातली. गोंयच्या दर्यादेगेर म्हत्वाचो अलर्ट जारी करूंक ना. तरी नुस्तेमाऱ्यांक सादूर रावपाचो सल्लो दिला. पावसाळो अधिकृतपणान कमी. सप्तकाच्या मध्याक हलको पावस आनी गडगडाटी वादळाची शक्यताय. 15 ऑक्टोबराक येल्लो अलर्ट. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी. बुधवारचे तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस.